नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. जम्मू काश्मीरात 2,500 जवानांच्या सीआरपीएफ ताफ्यार हल्लो. 30 वयर जवानांक मरण, 45 जखमी, 20 क्रिटिकल. हायवेर स्फोटकांची गाडी फिदायनान घुसयली कोनायत. जैश ए मोहम्मदान केला हल्लो. मायनिंग सुरू जायना म्हूण 26 फेब्रुवारीक मायनिंग बेल्ट बंद. 3 मार्च सावन मायनिंग फ्रंटाची सरकाराड कॅम्पेन. उसगांव फ्रंटाच्या सभेत घोषणा. रमेश तवडकार, सुभाष वेलिंगकार फ्रंटाच्या माचयेर. आदलो मंत्री आमदार फ्रांसिस डिसोजा संवसाराक अंतरलो. कॅन्सराचो दुयेंती. फाटले कांय दीस तिसवाडींतल्या खाजगी हॉस्पिटलांत आशिल्लो क्रिटिकल. शुक्रारा सुटी. 3 दिसांचो दुखवटो. साहित्यिक, राजकारणी, वक्तो, गायक, अभिनेतो, बहुआयामी व्यक्तिमत्व विष्णू वाघ अंतरलो. 8 फेब्रुवाराक आफ्रिकेत मरण. शुक्रारा बॉडी गोंयांत हाडटा म्हूण खबर आयकून फामील शॉकात. मुरगांवां कोळशाक हात घालता सर भुंयो वयर सरलो. घरादारांनी काजळी. भुशाचो धुल्ल. अदानी जेएसडब्ल्यूचो कोळसो सध्या बंद. 21 फेब्रुवाराक सुनावणी. पोल्युशन बोर्डाच्या अध्यक्षाचे सुनावणेच्या आदींच क्लीन चीट. आणि ओएनजीसी प्रमाण बाकीच्या पेट्रोलियम युनिटांनी उदेत्या प्लेयरांक दिवंक जाय उर्बा म्हणटा आदलो एथलीट आनी ओएनजीसीचो अधिकारी वरेज. शॉटपुटांत ओम प्रकाश जैतिवंत. जम्मू काश्मीरात सीआरपीएफच्या ताफ्यार जाल्ल्या आत्मघातकी हल्ल्यात 30 वयर जवानांक मरण. सुमार 45 जखमी, 20 क्रिटिकल. पुलवामा हायवेचेर हल्लो जालो. स्फोटा सरशी गाडयेचो चुराडो. 2,500 जवानांक घेवन सीआरपीएफचो ताफो वतालो. हायवेर स्फोटकांनी भरिल्ली गाडी फिदायनान सीआरपीएफचे कॅन्वॉयत घुसयली. मसूद अझहराचे जैश ए मोहम्मदान हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्या. उरी हल्ल्या उपरांत हो सगळ्यांत मोठो हल्लो. Damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, car-bound? no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. Any idea, Mr. Pani, what kind of blast it was? What kind of attack it was? As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. आदलो शार नियोजन आनी कायदो मंत्री म्हापशेचो सध्याचो बीजेपीचो आमदार फ्रांसिस डिसोजा गेलो. ताका कॅन्सराचे दुयेंस आशिल्ले. दुयेंसाक लागून फाटलीं 2 वर्सां तो चडसो हातरुणारूच आसतालो. ताची भलायकी चडूच क्रिटिकल जाल्ल्यान फाटले कांय दीस ताका तिसवाडींतल्या एका खाजगी हॉस्पिटलांत घाल्लो. ब्रेस्तारा ताका मरण आयलें. सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. शुक्रारा सुटी. फ्रांसिसाच्या कुडीचेर निमणे संस्कार शेनवारा.
फ्रांसीस डिसोजा जो कावन्सिलर टू डेप्युटी CM जावपाक पावलो आनी जेन्ना काँग्रेस सोडली तेन्ना ज्या पार्टीन तो गेलो त्या पार्टी बरोबर बऱ्या वायट टायमा भितर तो रावलो. कितें मेळ्ळां कितें मेळना तें पळयलें ना पूण निमाणे सूट तो त्या पार्टी बरोबर रावलो. सो आमी ह्या वेळार तांकां कॉन्डोलन्सीस दितात. Very nice man, straightforward. I think Goa lost one tall leader in Mr. Francis D'Souza. साहित्यिक, राजकारणी, वक्तो, लेखक, गायक, अभिनेतो, एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व विष्णू वाघ 54 वर्सांचेर संवसाराक अंतरलो. ताका दक्षिण आफ्रिकेक व्हरून दवरिल्लो. विष्णू खंय 8 फेब्रुवारीक थंयच मरण आयलां. 2 वर्सां जालीं दुयेंसाक लागून विष्णूचें भोंवप करप बंद जाल्लें. विष्णूची बॉडी शुक्रारा गोंयांत पावता म्हूण सांगतात. निमाणे संस्कार केन्ना ते निश्चित ना. विष्णूची फामिलूच ही खबर आयकून शॉकात. आज जर गोविंद ह्या जाग्याचेर पाविल्लो आसत जाल्यार तातूंत विष्णू वाघाचो वांटो आसा अशें हांव वेळाचेर म्हणत. आनीक अकस्मात आमकां दूख जाता की असो एक व्यक्ती एक आमचो भुरगो गोंयचो इतले कवळे वयाचेर गेलो म्हणून आमकां दूख जाता. म्हाका दिसता गोंयाक ताजी अजुनूय गरज आशिल्ली बट दैव सुयोगान ते आदी ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेले आसा. त्यावर असिस्टन्स रिक्वायर्ड फॉर विष्णू सूर्या वाघ म्हणजे त्याचे बॉडी हाडपाक लागून दॅट वी विल गिव 100% असिस्टन्स आमचे कडल्यान. आनी ऑलरेडी आमी मुवमेंट चालू केला. आय ऑर्डर माय ओएसडी टोल्ड हिम दॅट यू टेक केअर. उपसभापती ह्या पदापर्यंत तो गेला. दैवगती त्याच्या बाजूने असती तर कदाचित तो त्याही पुढे गेला असता. परंतु आयुष्याच्या शेवटी एका असाध्य अशा आजाराने त्याला गाठलं. म्हणजे एक तर पयलीं खरेंच रिलायबल असो सोर्सूय ना की जो सांगपाक शकता की खरेंच तांचो मृत्यू 8 तारखेक जाला. तो पयलीं जाला मागीर जाला अजून जाला हें सुद्दां म्हाका दिसता अजून आमकां क्लियर ना. पूण आमी तें आयकलां आनी तेचें कारण हांव ना पळोवं पूण फेसबुकार वा सोशल मिडियाचेर वेगळीवेगळी कारणां येतात. पूण ती कारणां एक तर तार्कीक दृश्ट्या एक जो एक मनीस रॅशनलिस्ट वा बाकीचे हें आसा त्या प्रमाणे ती त्या कसल्याच तर्काक धरून सुसंगत न अशी कारणां जी दितात उलट सुलट तितून कितें तरी काळें बेरें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी तांकां हांगाल्यान जेन्ना सावथ आफ्रिका शिफ्ट केलो तेन्ना तुमकां काय इन्फॉर्मेशन दिवंक नासलें ना. म्हाका फक्त खबर आशिल्ली की तो मणिपाल हॉस्पिटलान आसा आनी ताजे कडल्यान ताका 3 तारखेक वा 2 तारखेक असो कितें तरी सकाळीं एअरपोर्टा वयल्यान तो बॉम्बे गेला हें हांव जाण आशिल्लें. पूण बॉम्बेच्यान म्हणजे मुंबयच्यान मुखार खंय गेला हें आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. मायनिंगाचें सरकार कांयच करिना म्हूण 26 फेब्रुवारीक मायनिंग बेल्टांत बंद. 30 मार्चा सावन मायनिंग फ्रंटाची सरकारा आड कॅम्पेन. ब्रेस्तारा मायनिंग फ्रंटाचे उजगांवां सभेत घोशणा. फ्रंटाच्या माचयेर गोवा सुरक्षा मंचाचो सुभाष वेलिंगकर आनी बीजेपीचो काणकोणचो आदलो आमदार मंत्री रमेश तवडकारूय पावलो. शिष्टमंडळा आनी डेडलायनी करून सरकार गोंयकारांक पिशे करपाक सोदता म्हूण सभेत सरकार आनी खासदारांक बरोच सोलून काडले. त्या सरकाराची कात न्ही गेंड्या जागी जाल्या ताका कितें म्हणून पोट भरून वाडोवपाची परिस्थिती आहा. पळय श्रीपाद नाईक खासदार सांगता की GMPF लोकांक मिसगायड करता म्हणून. फाटल्या एका वर्साचे पेपर काडून पळय तूंच कितले फावटी मिसगायड करता तर तुवें सांगचें. तूं ऑक्टोबरान म्हणटालो, नोव्हेंबरान म्हणटालो, डिसेंबरान म्हणटालो तुमी लोकांची फकाणां केल्यात. ज्या तरेचे फट मारून चल्ले आसा त्यामुळे जर फाल्यां जर एक आमचो गोंयचो भाव जर सामान्यपणे नक्सलायट जालो जर जायत हाका पूर्णपणे ज्या आसा सरकार दवरता. 2014 सालांत जेन्ना लोकसभा निवडणुका आशिल्ल्यो तेन्ना माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींचें भाशण हांगा बशिल्ल्या खूब जाणां कडेन आसतलो व्हिडियो. 25 तारीख पर्यंत सरकारान कांयच निर्णय घेवंक ना. केंद्र किंवा राज्य सरकार आणि मायनिंग सुरू करपाचो निर्णय कांय घेवंक ना जाल्यार 26 तारखेक मायनिंग बेल्ट टोटल बंद करतले निशेध म्हणून. आणि आमी बाकीच्या जी आमचे पणजे फोंडा म्हापसा ह्यो जी बाजारपेठ आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले की ते विनंती करतले की तुमी आमकां सपोर्ट करचे आनी त्या दिसा ती बाजारपेठ बंद दवरची. असो एक एरिया वायज ग्रुप वायज
इलेक्शन डिक्लेअर जातकच त्या त्या वाड्यांनी वचून हेंच्या अगेन्स्ट काम करपाचें हेंकां मत घालपाचें ना हें आमी सांगतले. मुरगांवां कोळशाचे इश्यूक हात घालतासर भुसो वयर सरलो. पोल्युशनाचो इश्यू तापिल्ल्यान निमणे चुकना जावन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जिंदाल अदानीचो कोळसो तात्पुरतो बंद केला. 21 फेब्रुवाराक दोनूय कंपन्यांक आपयल्यात. सरकाराक नाडयो आवळूंक जमना. MPT कंपन्यांक पडून गेल्ले ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो अध्यक्ष म्हणटा वाऱ्यान खंय कोळसो हुबलो आसतलो. हरशीं दोनूय कंपन्यांचें काम खंय व्यवस्थीत चलता. म्हणजे सुनावणे आदींच क्लीन चीट. वास्कोकार कोळशाचे पोल्युशना आड आवाज काडीत आसा. सगळ्या पावण्यार पावन जाले. मात सरकार MPT आनी कंपन्यो कोणाकूच आटापनात. एक्टिविस्टांची परत NGTत वचपाची तयारी. सोशल मिडियाचेर सध्या वता थंय वास्कोचो कोळसो. इतले मजगती इश्यू चडूच तापिल्ल्यान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जाग आयली. लोकांचे कागाळींची दखल घेवन बोर्डान अदानी आनी जिंदालाचे साऊथ वेस्ट पोर्टाक कोळशाची येरादारी सध्या तात्पुरती बंद करूंक लायल्या. 21 फेब्रुवाराक दोनूय कंपन्यांक सुनावणेक आपयल्यात. लोकांच्या घरांनी ताटांनी जेवणांनी सगळे कडेन कोळशाचे फायन पावडर पावपाक लागले आनी हांगा एक मुवमेंट जालो आनी वेगळे वेगळे सोशल मिडियाचेर फोटोग्राफ व्हिडिओ अपलोड जावपाक लागले. जसो मुवमेंट स्ट्रॉंग जायत गेलो ओके गोंयान पावलो आनी मागीर प्रेस कॉन्फरन्स जावपाक लागले. आतां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खंय हाजेर दखल घेतल्या आनी दोनूय कंपनी ज्यो आसा पोर्टान हँडल करपी JSW आनी अदानी हांकां सद्याक तात्पुरती कोल हँडलिंग बंद करपाक लायला आनी फुडल्या सुनावणेक तांकां आपयल्लो आसा. फुडली सुनावणी खंय 21 फेब्रुवारीचेर जातली. तांकां डायरेक्शन काडून बाबा आमी मॉनिटर करतले आनी कित्या खातीर अशें जालां हें पळयतले. कळ्ळें. टील देन कन्सेंट होल्डार वतले. म्हणजे नाव दॅट इज बीन डिसायड डायरेक्शनान आमी म्हाका दिसता 21 बेगीन करचें कित्याक तांचें ओवरऑल ऑपरेशन पळोवन बेगीन करचें अशें. पूण जो वाऱ्यान सगळें तें हें जालें अदरवायज इट वॉज वर्कींग वेल. कळ्ळें. आतां पास्ट आमचो जो डाटा आसा पळय इट वॉज डुईंग वेल. देर वॉज नो प्रॉब्लेम. एम्बियंट एअर क्वॉलिटी बरी आशिल्ली तशी. कोळशाचे इश्यूक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हात घालता थंय आसा. लाकडाचे भुशाचे संकट उबें. वास्को भुशाची येरादारी वाडल्या. कार्गोंत भुसो भरूंक पोर्टार तो स्टॉक करून दवरला. वाऱ्या बरोबर भुसो सगळ्याक पातळटा. हवेंत भुसो उदकांतूय भुसो. भुशाचें पोल्युशन खंय कोळशा परस पेरीक. तोवूय बंद करात म्हूण वास्कोकार विटल्यात. आतां हो वुडन चिप्साचो बोवाळ पडला. हाजे फायन पार्टिकल्स खंय सगळे वाऱ्यार भोंवपाक लागले. अख्ख्या वाठारांत खंय तांचो कॅमिकलाचो वास भोंवता. लोकांनी डिमांड केला की हो हॅझार्डस कार्गो कोळसो आसा जावं बॉक्सायड आसा तसो तांच्यांनी तांकां भायर व्हेला तसो हो कार्गो खंय पयलीं इमिजिएटली भायर व्हरपाचो. आनी हेजेर आमी लेटराय केलोलें हांवें गोवा पोल्युशन बोर्डाक MPT की हो वुडन चिप्स येवपाचो हाडपाचो बस नंबराचेर बंद करचो म्हणून. दोरयान पडले उपरांत तो आमचे नेटां बोत्ता. सगळीं झाडांनी बोडटा. नुस्तें उणें लागता आनी वुडन चिप्स सुबेज लागता नेटां. आतां आमी सगळे कोल आनी वुडन चिपाची एक एज्युटेशन करतले आनी इज अ वास्ट एज्युटेशन करतले. म्हाका विश्वास आसा की आमच्यो हांगासरली ऑथॉरिटी आसा, पोलीस आसत, ट्रॅफिक आसत, RTOचे आसत, ह्या सगळ्यांनी मेळून एक ताचो प्लॅन तयार करप एडमिनिस्ट्रेशनांच्यांनी आनी एक योग्य प्रकारची कृती इमिजिएटली जावपाची गरज आसा. ती जितल्या इमिजिएटली जातली तितले हांगासर आमच्या सगळ्या वास्कोकारांक रिलीफ मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ONGCन फाटली 20 वर्सां PSPB एथलेटिक्स गाजयला. हाचे कारण नेमान स्काउटिंग करून बऱ्या उदेत्या प्लेयरांक ते पालव दितात. अशेंच बाकीच्या पेट्रोलियम युनिटांनी करचें म्हूण आदलो एथलीट आनी ONGC स्पोर्ट्स डिव्हिजनाचो मुखेल अधिकारी JS वरेच म्हणटा. सर्तीच्या दुसऱ्या दिसा शॉटपुटांत ऑलिंपियन ओम प्रकाश शर्मान IOCचो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट इंदरजीत सिंगाक हरोवन भांगरा पदक जोडलें. The gold goes to Om Prakash Singh from ONGC with a distance of 18.78 meters. तो ये तो एथलेटिक्स है. एथलेटिक्स के अंदर अभी मैं समझता हूँ कि 7 ही कंपनियों की टीम्स हैं और 13 की 13 यूनिट ही अपनी टीम बनाएं और इसको 3 वे पे प्रमोट करने का तरीका जैसे ONGC ने अप्लाई किया है ऐसे दूसरी कंपनियां भी अप्लाई करें.
नंबर 1 तो ये है कि जो बहुत अच्छा टैलेंट है स्कूल कॉलेजेस क्लब्स के अंदर, अंडर 16, अंडर 17, 18, 19, उनको स्काउट करके उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। वेयर एवर दे आर स्टडिंग, उनको वहाँ पर ही उनको स्कॉलरशिप दे के उनके स्कूल कॉलेज के माध्यम के थ्रू उनको स्कॉलरशिप दे के प्रमोट किया जाए। एक तो ये चीज़ है। उन स्कॉलरशिप के जो प्लेयर आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, उस एड्स के साथ जो फाइनेंशियल एड मिलती है, फिर उनको जो है जो रेगुलर अपॉइंटमेंट, रेगुलर रिक्रूटमेंट है, उसके अंदर जो अच्छा टैलेंट है उसको एसेट कंपनी का बनाया जाए। तो उसके बाद कंपनी, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से उनको नेशनल फेडरेशन में या इंडियन टीम्स के अंदर उनको बर्थ मिले और इंडिया का नाम ऊंचा करें। ग्रास रूट पे हमें हेल्प करना होगा सभी ILPSG को, ऐसी स्पोर्ट्स बीट के थ्रू टैलेंट को आइडेंटिफाई करके। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट, यू आर वॉचिंग प्रुडंट।